आम्ही असे डिसिजन घेतला की सेल ऑफ टॉबॅको जे लोक गुटखा खाता आणि कितें म्हणजे अशें पान खाता आणि कितें करता थुकता इवन बबल चिंगम जी आसा तेजेर आमी बॅन करपाचें ठरयलां. टॉबॅको आयटमाचेर ऑलरेडी बॅन आसले, गव्हर्मेंट कायद्यान बंद आसा, पूण तरी खुबशा शॉपांनी हे इल्लिगली विकताले. तांकां आमी वॉर्न करूंक सोदता की स्ट्रीक एक्शन आमी घेतले हेंचेर. इवन चिंगम हे सुद्दां डेंजरस आसा. कोणी जर सपोज एफेक्टेड कोणी पेशंट आसा आणि ते समज चिंगम खावन जर भायर उडयलें ते सुद्दां एक डेंजरस. ह्या खातीर चिंगम तरी आमी एक कमीत कमी 6 म्हयने तरी आमी बॅन करतले. फुडलें एक्शन मागीर आमी ठरयतले, पूण सद्या तरी 6 म्हयने आमचे ते बॅन आसतले. सगळ्या शॉपकिपरांक म्हाजें अपील आसा की तेंच्यांनी सेल ऑफ चिंगम बंद करचें इमिजिएटली. इवन जर गुटखा आयटम जावं टॉबॅकोचे आयटम जे कितें आसा ते सुद्दां तुमी जर विकता जाल्यार इमिजिएटली स्टॉप करचे. स्ट्रिकांतली स्ट्रीक एक्शन आमी घेतलें. इवन आमी शॉप सुद्दां सील करूं शकता गव्हर्मेंटा कडल्यान परमिशन घेवन. तेन्ना परवाच्यान जे आमचे इन्स्पेक्टर फाल्यां पर्यंत आमचे एका सर्वेक विधी आसा, ड्युटेर आसा, तेन्ना परवाच्यान आमची एक्शन ही सुरू जातली. तेन्ना सगळ्यांक म्हाजें अपील शॉपकिपरांक जेंचे कडेन जर चिंगम बी आसा तेंच्यांनी इमिजिएटली ते काडून दवरचें आनी ते सेल बंद करचें म्हणून.